ताळगाव कारंजळे लागिल्ल्या भयंकर उज्यात शेत पिकावळीच्या सयत शेतातले कासव जिवाणी आणि हेर जीव उज्यान लासून जैवविविधतायेचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जाले। कारंजळे दर वर्सा हो उजो लागपाची घडणूक घडत आसा। उजो कोण घालता काय मुद्दाम काय नैसर्गिकरित्या हो उजो लागता ते कळपाक मार्ग ना। ह्या उज्यान मात दर वर्सा शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जाता अशी खंत थळावे शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या। हेर वर्साच्या तुळेत अंदू ह्या उज्यान बरोच पेट घेतलो अशें थळावे सांगतात। उज्याचो धुंवड सगळ्याक पसरिल्ल्यान आशी कुशीकच्या वाठारांत रावपी लोकांच्या भलायकेचेरूय परिणाम जालो। उजो पालोवपी दळान झुजा पावण्याचेर यत्न करून हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो। शिरगांवां जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक आनीक कळाव जातलो। चेंगराचेंगरीत 1270च्या सुर्या न्हयकाराक मरण आयले। चेंगराचेंगरीत 6 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 70 जाण जखमी जाले। 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली, तातूंतल्या 6 जाणांची भलायकी सुदारल्या आनी 3 जाणांची भलायकी अजूनय हुस्क्याची आसा। शिरगांवच्या घडणुकी उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उच्चस्तरीय समितीची बसका घेवन घडणुकीचो तपास करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग समितीची नेमणूक केल्ली। IAS संदीप जॅकीस हांच्या नेतृत्वा खाला नेमिल्ले हे समितीत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचोय आस्पाव आसा। चेंगराचेंगरी उपरांत संदीप जॅकीस हांणी शिरगांवां वचून प्रत्यक्ष पळोवणी लेगीत केल्ली। मांद्रे पंचायत वाठारांतल्या आक्सावाड्यावेल्या दोंगराक उजो लागून काजू बागायती तशेंच हेर शेतां आनी पिकावळीचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालें। अकस्मात लागिल्ले ह्या उज्यान सुमार 20 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा। हो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना। घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्यांनी आपले परीन उजो आटोपांत हाडपाचो यत्न केलो। मांद्रे पंचायत वाठारांत आक्सावाड्यावेल्या दोंगराक हो उजो लागलो। तशेंच आयज ताळगांवां व्हडा प्रमाणात भीषण उजो ताळगांवांत कारंजळे हांगासर लागलो आनी शेती तशेंच जैवविविधतायेचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालें। मांद्र्यांत लेगीत शेतां आनी हेर पिकावळां नश्ट जाल्ल्याची ही घडणूक। अकस्मात लागिल्ले ह्या उज्यान सुमार 20 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा। कलांगूट बागा दर्यावेळार उत्तर प्रदेशांतल्या 6 वर्साचे एकटे चली उदकांत खेळटाले। ताच्या वांगडा ताचो व्हडलो भाव लेगीत आशिल्लो। मात व्हडल्या भावाचें लक्ष चुकून चली उदकाच्या प्रवाहान केन्ना व्हांवून गेले तेंच कळूंक ना। धाकटी भयण दिश्टी पडना म्हणून भाव सोदपाक लागलो। थोड्या वेळा उपरांत ते चली जीवरक्षकांक दर्यांत बुचकळ्यो मारता आसतना दिश्टी पडले। ते चलयेक उदकांतल्यान भायर काडून लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले, मात हॉस्पिटलांत हाडचे पयलींच ते चलयेक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी घोशीत केले। पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून घडणुकीचो पंचनामो केलो तशेंच फुडलो तपास चालू आसा। गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कार्यकाळ सोंपून लेगीत बेकायदेशीरपणान कार्यरत आसा। ह्या संचालक मंडळा आड सहकार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो चेअरमॅन उदय प्रभून उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली। ह्या वेळार उच्च न्यायालयान सरकाराक धारीर धरला। तशेंच बँकेक प्रशासकी नेमणूक केन्ना करतले तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया केन्ना घेतले काय म्हणून खंडपीठान सरकाराक जाप विचारल्या। तशेंच 8 मे मेरेन ह्या प्रश्नाची जाप दिवपाचो निर्देश खंडपीठान सरकाराक दिला।
2 म्हयन्या फाटीं केप्यां भवानी ज्वेलरी दुकानांत 2 चोरी केल्ल्या प्रकरणात केपी पुलिशेन 3 बायलां मदल्या एका बायलेक आतां अटक केल्या. जया बडगुजर अशें ह्या दुबावीत बायलेचें नांव आसा. पुलिशेन तिच्या कडल्यान मुदी आनी सरपळी जप्त केली. 3.5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती 3 बायलांनी फारोन व्हेल्ल्यो. भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार CCTV कॅमेरात लेगीत कैद जाल्लो. देखून 2 म्हयन्या उपरांत एका बायलेक पुलिशेन अटक केलेली आसा. उरिल्ल्या 2 जाणांचो सोद चालू आसा. हे सगळे प्रकरण CCTV कॅमेरात कैद जाले म्हणून पुलिसांक ह्या एके बायलेक सोदपाक येस आयले. म्हयन्या पयलीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एके कार्यावळी निमतान मंगळारा कारापूर सरवण पंचायतीत आयिल्ले. येताना वाटेर सरवण गांवांत रस्त्या कुशीक सांचिल्लो कोयर पळोवन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत बरेच तिडकल्ले. कार्यावळीत उलयतना कोयरा वयल्यान मुखेलमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर बरोच फोग काडिल्लो. उपरांत पंचायतीन स्वच्छता मोहीम हातांत घेतना कांय ब्लॅक स्पॉट सुवातींचेर लेगीत जाळी मारिल्ली. पूण पंचायतीचो हो प्रयोग अपयशी थारिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. हाचो प्रश्न मुख्यमंत्र्याच्या उतराक कांयच मोल ना काय कितें असो प्रश्न सध्या थंय उपरासपाक लागला. ह्या कोयरा विशीं दिवचलचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हाणें उतरांचे फार पेटयला तशीच हाचेर उलोवप केला. मोल्या आउटपोस्टाचेर आशिल्लो सुलभ शौचालय सामकोच वायट स्थितीत आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्यान प्रवास करपी पर्यटकांची बरीच गैरसोय जाल्या. ह्या शौचालयांत उदकाची पुरवण लेगीत सारकी जायना अशी बायलांची कागाळ आसा. बायल पर्यटकांक सामके हाल काडचे पडटात. तेन्ना ह्या समस्ये विशीं बेगीनूच उपाय काडपाचें आश्वासन मोलेचो सरपंच सुहास गांवकर हाणें दिलेलें आसा. बेतालभाटी पंचायतीन थळाव्या नागरिकांसयत पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या हॉटेल प्रोजेक्टांची पळोवणी केली. ह्या प्रोजेक्टाक लागून शेताक वचपाचो रस्तो आडावला. तशेंच नाल्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी पंचायतीत कागाळ केल्ली आसा. 2004 हे विशीं केस लडटा. मात अजून मेरेन हाचेर उपाय काडिल्लो ना अशें कागाळदारांचें म्हणणें आसा. जाल्यार कागाळदारी प्रमाण आमी पळोवणी केलेली आसा. कागाळी प्रमाण आमी सगळी ही तपासणी केलेली आसा, पळोवणी लेगीत केलेली आसा. संबंदीत खात्याक ह्या विशीं कळीत केल्ले मात कोणेच आयकलें ना अशें सरपंच अँथनी फर्नांडीसान सांगलां. पास्कांची परब जावन दुसऱ्या सोमाराक मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त मनयतात. सायबीण मिलाग्रीस आनी लयराय देवीचे एक वेगळे नाते आसा. मिलाग्रीस सायबीण आनी श्री लयराय देवीचे एक वेगळे नाते आसा. श्री लयराय देवीच्या 7 भयणी मदली एक आनी पयलीची मिराबाई म्हळ्यारूच आतांची मिलाग्रीस सायबीण. तांच्या 7 भयणी मदीं श्री केळबाय, श्री महामाय, श्री मोडजाय, अजडीपा तशेंच पातळान गेल्ल्या शीतलाय ह्या देवींचो आस्पाव आसा. दर वर्सा श्री लयराई देवीची जात्रा सुरू आसतनाच म्हापशें मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त जाता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. शिरगांवा जात्रेत चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुकीक लागून पुराय गोंयांत दुख्खाचें वातावरण आसतना दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसान दुसऱ्या दिसा शिरगांवा वचून देवीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार देवस्थान समितीन तांचो भोवमान केलो. तांच्या ह्या भोवमानाक लागून राजकीय पावंड्यार खवदळ पडला. शिरगांवच्या घडणुकीक लागून पुराय गोंयांत दुख्खाचें वातावरण आसतना खासदार विर्यातो फर्नांडिसान भोवमान कसो करून घेतलो अशी आरती परती चर्चा सध्या गोंयांत जावपाक लागल्या. चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ले लोक आनी तांच्या फॅमिलीचो कळवळो आशिल्लो जाल्यार विर्यातो फर्नांडीस आपलो भोवमान करून घेवचो नाशिल्लो अशेंय कांय जाण उलोवन दाखोवपाक लागल्या. दुसरे वटेन भाजपा म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान लेगीत विर्यातो फर्नांडिसाचेर फोग उक्तायला. आयतारा सांजेर कांपाल वाठारांत एलपीजी गॅस पायपलायनींतल्यान लिकेज जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटात उजो पालोवपी दळान एलपीजी गॅस एजन्सीकूय कळीत केलें आनी घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. आयतारा सांजे कांपाल वाठारांत एलपीजी गॅस पायपलायनींतल्यान लिकेज जावन उजो लागपाची घडणूक घडली आनी ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटात उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून एलपीजी गॅस एजन्सीक लेगीत कळीत केलें आनी घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कसली जिवीतहानी जावंक ना. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कार्यकाळ सोंपून लेगीत बेकायदेशीरपणान कार्यरत आसा.
ह्या संचालक मंडळा आड सहकार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो चेअरमॅन उदय प्रभून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. ह्या वेळार उच्च न्यायालयान सरकाराक बरोच धारेर धरला. तशेंच बँकेचेर प्रशासकीय नेमणूक केन्ना करतले तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया केन्ना घेतले काय म्हणून खंडपीठान सरकाराक प्रश्न विचारल्यात. तशेंच 8 मे मेरेन ह्या प्रश्नाची जाप दिवपाचो निर्देश खंडपीठान सरकाराक दिलेलो आसा. दोन महिन्या फाटीं केप्यां भवानी ज्वेलरी दुकानात चोरी केल्ल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन 3 बायलां मदल्या एका बायलेक अटक केली. जया बडगुजर अशें ह्या दुबावीत बायलेचें नांव आसा. पुलिशेन तिचे कडल्यान मुदी आनी सरपळी जप्त केल्या. 3.5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती 3 बायलांनी फारून व्हेल्ल्यो. भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जाल्लो. देखून 2 म्हयन्या उपरांत एके बायलेक पुलिशेन आतां अटक केल्या. उरिल्ल्या 2 बायलांचो सोद चालू आसा. चोरी करतनाची जी घडणूक आसा ती CCTV कॅमेरात कैद जाल्ली. केप्यां भवानी ज्वेलरी दुकानांतली ही चोरी. केपें पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 बायलां मदल्या एके बायलेक सोदून काडला आनी तिका अटक केल्या. जया बडगुजर अशें ह्या दुबावीत बायलेचें नांव जावन आसा. कुणी घर देता का हो घर हो फामाद मराठी नाटक नट सम्राटा मदलो डायलॉग दर एकल्यान आयकलो नासतलो. थंय हो प्रसंग फक्त नाटका पुरतो मर्यादीत आशिल्लो. पूण सांगेच्या वालकिणी वाठारांतल्या रमेश तुकाराम नायकाच्या बाबतींत खऱ्यांनीच कोण घर दिता काय घर अशी म्हणपाची पाळी आयल्या. 74 वर्साचो रमेश आपल्या पुर्वजांच्या भाटात एकलोच रावता. ना घर ना दार ना फामिली ना बायल ना भुरगीं. आधार कसलोच ना. ना काम ना धंदो. जगपाचें कसलेंच साधन ताचे कडेन ना. आपल्या भाटान पत्रो एक ल्हानसो घालून एका ल्हानशा खोपीत तो राबितो करता. जगपा खातीर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत ना. पूण सांगतलो कोणाक? आदर मागतलो जाल्यार लागचो कोणूच ना. शेजारी केन्ना जेवण दिता ताचो केन्ना फावट केन्ना केन्ना आपले पोट मारून ताका जगचें पडटा. जाणटेपणाक लागून काम करप लेगीत रमेशाक शक्य ना. जुवारी न्हंयत रो फेरीची ट्रायलीक सुरवात जालेली आसा. न्हंय येरादारी खात्यान एका खाजगी कंपनी कडल्यान अशा तरेच्यो 2 फेरी बोटी बांदून घेतल्यात. ह्या दोनूय फेरी बोटींची सद्याक चांचणी चालू आसा. फुडल्या कांय दिसांनी ह्यो फेरी बोटी गोंयकारांच्या सेवेत दाखल जातल्यो. उदका मार्गावयली येरादारी वाडोवपा खातीर तशेंच रस्त्यावयलो येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर न्हंय येरादारी खात्यान हो फेरी बोटी ह्यो ज्यो आसा त्यो सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. आतां राज्यांत रोखड्योच ह्यो रो फेरी सेवा आमकां चलतना दिश्टी पडटल्यो. रस्तो येरादारी वयलो ताण कमी करपा खातीर उदका मार्गांतल्यान ह्यो रो फेरी सेवा चलतल्यो. सध्या ह्या रो फेरी बोटींची चांचणी चालू आसा. मोले आउटपोस्टाचेर आशिल्लो सुलभ शौचालय सामकोच वायट स्थितीत आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्यान प्रवास करपी पर्यटकांची बरीच ताका लागून गैरसोय जाता. ह्या शौचालयांत उदकाची पुरवण लेगीत सारकी जायना अशी बायल पर्यटकांची कागाळी आसा. तेन्ना ह्या समस्ये विशीं बेगीनूच उपाय काडपाचें आश्वासन मोलेचो सरपंच सुहास गांवकर हाणें दिला. मोले आउट चेकपोस्टाचेर आशिल्लो हो सुलभ शौचालय सामको बिकट स्थितीत आसा. तातूंत सारकें उदक सुद्दां येना. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्यान प्रवास करपी पर्यटकांची सामकी गैरसोय जाता. ह्या शौचालयांत वचचें जाल्यार उदकाची पुरवण लेगीत सारकी ना. ताका लागून बायलांचे बरेच हाल जाता. तेन्ना ह्या समस्ये विशीं बेगीनूच उपाय काडपाचें आश्वासन मोलेचो सरपंच सुहास गांवकर हाणें सध्या दिलेलें आसा. मांद्रे पंचायत वाठारांतल्या आक्सा वाड्या वयल्या दोंगराक उजो लागून काजू बागायती तशेंच हेर
शेतां नश्ट जाली. अकस्मात लागिल्ल्या ह्या उज्यान सुमार 20 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. नेमको उजो कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्यांनी आपल्या परीन उजो आटोपात हाडपाचो यत्न केलो. सध्या ह्या उज्याच्या लुकसाणीत 20 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. मांद्रे पंचायत वाठारांतल्या आक्सा वाड्या वयल्या डोंगराक हो उजो लागिल्ल्याची घडणूक. काजू बागायती तशेंच हेर शेतां आनी पिकावळी नश्ट जाल्या. अकस्मात लागिल्ल्या ह्या उज्यान सुमार 20 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. नेमको उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्यांनी आपआपले परीन हो उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. हो उजो आटोपात हाडपाचो यत्न केलो. मात हो उजो कसो लागलो तें कांयच कळोंक ना. आदले केंद्रीय मंत्री आनी तामिळनाडूचे सत्तारूढ पार्टी द्रविड मुनेत्र कडगमचे मंत्री ए राजा वांगडा एक व्हडलो हादसो जालो, जातूंत ते सामके वाटावले. हो हादसो ज्या वेळार जालो त्या वेळार मंत्री एका जनसभेक संबोधीत करतालो. सद्याक ते बरे आसात. घडले अशें की तामिळनाडूच्या मलयाडुतुरई जिल्ल्यांत मंत्री ए राजा ज्या माचयेचेर उबो रावन सामाजीक बसकेक संबोधीत करतालो त्याच वेळार एक लायटीचो लॅम्पाचो खांबोच माचयेच्या पोडियमाचेर पडलो आनी हो लॅम्पाचो खांबो जोराच्या वाऱ्याक लागून पोडियमाचेर पडलो आसुये हातूंत कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर सध्या बरोच व्हायरल जावपाक लागला. नेतो ह्या घडणेंतल्यान वाटावलो. काँग्रेस नेता आणि लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधीन अमेरिकेच्या ब्राउन युनिव्हर्सिटी स्थित वॉटसन इन्स्टिट्यूटात एका चर्चेच्या वेळार देव श्रीरामाक पौराणिक पात्र असो उल्लेख केलो. तांच्या ह्या विधानाचेर सध्या खडतर टिका जावपाक लागल्या. भारतीय जनता पार्टीन राहुल गांधीक राम विरोधी आणि हिंदू विरोधी म्हणीत तांचेर टिकेचे फार पेटयल्यात. त्याच धर्तरेचेर आतां अयोध्येचे साधू संतांनी लेगीत राहुल गांधीच्या ह्या विधानाची खूब आलोचना केलेली आसा. काँग्रेस नेतो आणि लोकसभेचो विरोधी फुडारी राहुल गांधीन अमेरिकेच्या ब्राउन युनिव्हर्सिटी स्थित वॉटसन युनिव्हर्सिटीत इन्स्टिट्यूटात एका चर्चेच्या वेळार देव श्रीरामाक पौराणिक पात्र असो उल्लेख केलो आणि तांच्या ह्या विधानाचेर सध्या खडतर टिका भारतात जावपाक लागलेली आसा. पहलगाम हमल्या उपरांत भारत सरकारान सिंधू जल समझोता रद्द केलो. आता ह्याच विरोधात पयले पावल मारतना बगलिहार बांदाचे उदक लेगीत आडयल्ले आसा. सुत्रांच्या म्हायतीनुसार सरकारान चिनाब नदीवयल्या बगलिहार बांदाचे उदक बंद केला. सरकार बेगीनूच झेलम न्हंयचेर आशिल्ल्या किशनगंगा बांदाचे उदक आडोवपाचे प्लॅनिंग करता. सिंधू जल समझोता रद्द जाले उपरांत सरकार पाकिस्तानात उदकाचे स्त्रोत कंट्रोल करपाक शकता. सिंधू जल समझोता रद्द जाले उपरांत सरकार हे गंभीर निर्णय घेता कारण पाकिस्तानात तांच्या दुष्कृत्याची जाणविकाय जावपाक जाय म्हणून भारतांत हे गंभीर पाऊल उबारिल्ले आसा. उदयपूर राजस्थानात भीषण गरमीचो प्रताप लगातार जाणवपाक लागला. मात ह्या फाटभुंयेर उदयपुराच्या लोकांक पावसान थाकाय दिल्या. जोरदार पावस आणि वाऱ्यान लोकांक थंडायेची अनुभूती दिली. पावसाच्या रिमझिम बरसपी थंडगार थेंब्यांनी राजस्थानी लोकांक थाकाय महसूस जाली. राजस्थानात तापमानात वाड जायत आसतना अचानक पडिल्ल्या ह्या पावसान राजस्थानच्या लोकांक थंडाय करून दिली आणि तांकां थाकाय दिली. जोरदार पावस आणि वाऱ्यान लोकांक थंडायेची अनुभूती जाली. पावसाच्या रिमझिम बरसपी थंडगार थेंब्यांनी राजस्थानी लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा. राजस्थानात लगातार जावपी वेस्टर्न डिस्टर्बन्साक लागून अजमेरच्या वाठारांत बदलाव
दिसून आयला. वातावरणात बदल आणि जोरदार पावसाक लागून सकाळी थंडाय जाणवली. हवामान खात्याच्या अदमासानुसार 2 ते 3 दीस राजस्थानातल्या अजमेरात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. तशेंच कांय भागांनी येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केला. तशेंच तापमानात लेगीत घसरण जावपाचे संकेत हवामान खात्यान सध्या राजस्थानात दिलेले आसा. राजस्थानात परत जावपी वेस्टर्न डिस्टर्बन्साक लागून अजमेरच्या वातावरणात बदलाव दिसून आयलो आणि वातावरणात बदल आणि जोरदार पावसाक लागून सकाळी थंडाय जाणवली. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 2 दीस राजस्थानात येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केल्लो आसा. राजस्थानात हवामान बदलावाक लागून मोसम सुहाना जाल्ल्याचे चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. माउंट आबूत पावसा उपरांत सकाळी फुडें धुके पडिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. त्या उपरांत तापमानात बरोच उतार जालो. राजस्थानात गेल्ले भोंवडेकारांक भीषण गरमेंतल्यान मातशी थाकाय मेळ्ळी. माउंट आबू भोंवपाक गेल्ले पर्यटकांक लेगीत थंड हवामानाक लागून राहत मेळ्ळी. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें घेतली नेपाळचे मुख्यमंत्री कमल बहादूर शहांची भेट. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें नेपाळचे मुख्यमंत्री कमल बहादूर शहा हांची भेट घेतली आणि तांकां भेटवस्तू लेगीत भेटयल्ली आसा. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन